मोगाच्या बाबा भणीनू आज आमी शुभ वर्तमानांत थॉमसाची एके भाशेन एक चित्र एक जिविताचो एक भाग आमी पळयला. आमी म्हणटा थॉमस दुबावलो आनी हे नांवान ताका आमी वळखता. थॉमस कित्याक दुबावलो जायत? जेजू आनीक पावटी शिश्यांक आनी लोकांक सांगलें की दिसा दिसा तो मेलेलो जिवन जातलो म्हूण, पूण तांकां ही समजण येवंक ना. आनी जेजू मेल्या उपरांत तिसऱ्या दिसा थोड्यो वस्तू समाधी फुडें गेल्ल्यो. कित्याक गेल्यो तरी जेजू कुडीक तेलान माकूंक, पूण ते वस्तूंक त्यो समाधी उक्ती फुडें ताका देखणे दिसली आनी जेजू कूड नासली. ही खबर सगळी शिश्यान सांगली. तशेंच आनी फुडें म्हणूंक लागले जेजू पुनर्जीवन जाला. तशेंच म्हणूंक लागले जेजू पेद्रूक दिश्टी पडला, मागीर 10 जाणां दिश्टी पडला. तो सारको घुसपडलो. कितें सोत कितें कोटे ताका समजून ताका येवं नासली. तो स्वताचो रस्तो सोदतालो, सोत पळयतालो, देखून तो दुबावलो. हे एक ताजें चित्र. दुसरो भाग आमी आतां पळयला शुभ वर्तमानांत, जेन्ना जेजू ताका दिश्टी पडटा. तो कितें म्हणटा? म्हजो सोमी आनी म्हजो देव. हो आसलो तो मातसो भावात, आनी हो भावात तो आपणाक दवरना. खूब प्रवास करून आमच्या देशांत येता आनी देशांत तो जेजू पुनर्जीवन जाला जेची बरी खबर परगटूंक लागता. परगट खूब मिलाग्री करता. शिगें ताका दुस्मानी मालेपूर गांवांत ताचें जिवीत ताचेर तो रक्त साक्षी जालो. भाव भयणीनो, आमी जेव्हा आमी जीव सादता आमच्या पावटी आमी दुबावता. देव तूं आसा की ना? आमच्या जिवितांत खूब अडचणी येतात वेगवेगळ्यो. आमी मागणी करता, म्हाका ही पेकुणी जाय, म्हाका हें जाय तें जाय, आनी देव एके भाशेन आमची मागणी आयकना अशें म्हणटा आमी. देव सदांच आमची मागणी आयकता. जेन्ना आमी दुबावता तेन्ना आमचो भावार गोठ आसूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.